एक वर्सभर आमी ह्या जेजूच्या शुभवर्तमानाचेर नियाळ केलेलो आसा. वच आनी तुवें तशेंच कर. कितें करूंक जाय, कितें केलां आमी, ह्या आमी खरेपणी आमच्या काळजांत दवरलेलें आसा आनी आमचें कन्विक्शन, दृढ विस्वास जेजूचेर दवरून आमी हे भाशेन दुसऱ्यांक पेलो म्हणून तांचो परामर्श केलेलो आसा. करूंक ना जाल्यार आमी आतां फुडें कितें करचें? तशेंच रावचें? म्हाका दिसता खूब जाणांनी तुमी हे भाशेन केलेलें आसा आनी ताका लागून आमी देवाक दिनवास या आनी तुमकां प्रत्येक जाणांक सभाशकी दिवया. फुडें कोणेंच पळोवंक नासतलें तुवें कितें बरें केलां पळय तें, आनी तातूंत मोल आसा. कित्याक तें फकत देव पळयता हे भाशेन देवान आमकां सांगलां. कोणें पळोवंक जाय म्हणून हे वस्तू करूंक फावना, पूण देवानूच ते पळोवच्यो. कित्याक आमी ते कोत्ताना आमच्यो वस्तूंगी न्हय, देवाच्या एकवटान करीत तर ताका खूब मोल आसा आनी तातूंत आमकां खूब बरेंपण भोगता. खरेपणी देवाचें राज हे परी स्थापन जाता. आयज हांव तुमकां एका सांतिनेचे जिविताचेर नदर मारूंक ही संदी दिता. ती एक धाकली भुरगीं आसलेली, तिचें नांव त्योदोरे गारीन म्हणून. ती फ्रांसाची. तिणेन सिस्टरी बरोबर सिस्टर्स ऑफ प्रॉविडन्स, डिवायन प्रॉविडन्स तांच्या मदें तिणेन प्रवेश केलो आनी ती आपले वावर बरे भाशेन करताली. तांची संस्था चेडवांक म्हूण हितून बरे भाशेन परामर्श करतालो तांचो आनी तांकां शिकवण दिताली आनी हेर तांकां शिकयताली. तिका फ्रांसाक थान अमेरिकाक धाडूंक तिच्या प्रोविन्शलान तिका असो हुकूम घालो. ती गेली आनी तिणेन 1840 ह्या वर्सा भरपूर वावर त्या इंडियानापोलीस म्हणटा पळय थंयसर केलो आनी लोकांक भरपूर तिणेन बरें केलें. आनी तिणेन त्या गोंयांत रावन तिचे माद्रीक तिणेन सांगलें, हें कोत्ता तें देवा पासत करया, दुसऱ्या पासत न्हय, फकत देवा पासत. भयणीनो भावनो, हे भाशेन ती सांतीण जाली. आमी आमचें सगळें कोत्ता तितलें जेजूच्या एकवटान करीत रावया आनी आमकांय तेंच भाग मेळटलें. म्हणजे देवाच्या भुरग्यांचें आनी शांतीन आनी मोगान आमचें जिवीत सारतलें. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान आमी रावून ताचे सोबे आमचें सगळें दवरून ताच्या एकवटान ताचे सारकी आमी उदीक आनी उदीक जायत रावया.